सांकवाळ पंचायत वाठारांत सावर फोंड हांगा बेकायदेशीरपणान एका मेगा प्रकल्पाक पंचायत सचिव आनी एका पंच वांगड्यान परवानो दिला। ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी सेगीत विरोध केला, तरीकूय उपसरपंच आनी सचिव ह्या प्रकल्पाक तेंको दितात। तशेंच लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आचारसंहिता सुरू आसतना ह्या प्रकल्पाक आवश्यक अशे परवाने दितात। ह्या दोगांचेर खर कारवाय राज्य वेंचणूक आयोगान करची अशी मागणी पंचायत मंडळाच्या हेर वांगड्यांनी केला। 16 तारीख एप्रिलाची आनी हांगा मिटींग कॉल आउट केल्ली आनी ताका कन्फर्मेशन आशिल्लें लास्ट मिटींगेचें। आतां लास्ट मिटींग केन्ना जाली 22 तारखेर मार्चाचे आनी आतां 16 तारखेर एप्रिलाचे आनी तेजे पयली मिटींग जाली ती 11 तारखेर मार्चाचे। सो 11 तारखेचे हांगा लिटिगेशन्स आशिल्लें। 11 तारखेर जो पळय प्रोजेक्टाचो फायल आशिल्लें हांगा परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून, तो कन्स्ट्रक्शनाची फायल विदाउट एनी डॉक्युमेंट्स ह्या बॉडीन आनी ह्या सेक्रेटरीन तांकां पास केल्या आनी इतले सगळे इलिगलिटीज आसतना तांकां त्याच दिसा तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला। म्हणून 22 तारखेर लोक येयल्ले हांगा पळोवपाक बाबा कितें तरी चल्लां काय म्हणून, जाल्यार हे उठोन गेले सगळे। 22 तारखेर उठोन गेले ते मिटींग, इट इज रिकॉर्डेड। कितें पुलीस आशिल्ले हांगा, 100 लोक आशिल्ले, आमचे गांवचे लोक आशिल्ले आनी आमच्या सगळ्यां मदीं उठोन वचोन तेणी मिटींग कंप्लीट म्हणून सांगली 16 तारखेची। आनी 16 तारखेर मिटींग कंप्लीट जायनासतना एक सुद्दां पॉयंट डिस्कस करिनासतना त्या दिसा मिटींग कंप्लीट म्हणून आमी इमिजिएटली 22 तारखेरच व्हिडिओ लेटर बरयलें की बाबा हांगा सगळे इलिगलिटीज चल्ल्या, मिटींग डिसरप्ट करून हे उठोन गेल्या तेन्ना तूं एक्शन घे म्हणून। आनी इमिजिएटली त्याच दिसा 22 तारखेर वास्को व्हिडिओन ताका मेमो काडलो हे सेक्रेटरीक, आपल्याक आन्सर दी म्हणून सगळें कितें चल्लां तें हितून, आनी डायरेक्टराक एक लेटर धाडलें। जाल्यार हेणे 3 दिसां भितर आपल्याक रिप्लाय दी म्हणून सांगल्यार 22 तारखेर हेका लेटर काडलेलें, मेमो काडलेलो, हो काडटा आनी 28 तारखेची डेट दिसा घालता आनीक रिप्लाय दिता केन्ना 1 तारखेर एप्रिलाचे, एप्रील फुलाच्या दिसा। एप्रील फूल म्हणटा आनी तो सांगता की आमी जे पळय कितें हांगा ताका कंप्लेंट दिला तें फॉल्स। आमची मिटींग कॉल आउट केल्ली 16 एप्रील 2024 आनी अकॉर्डिंगली हांव ऑफिसान पावलो अरावंड 10:15 आनी बाकी मागीर 1-2 पंच येयले आनी मिटींग आमी जेन्ना हो लोक आयल्लो लास्ट टायम ती मिटींग जी जाल्ली ती कन्फर्म जावन आसली। सो तो लोक विचारपा आयलो ताका बाबा मिटींग कन्फर्म जावन आनी आमचे जे एप्रिहेन्शन आसले त्या प्रोजेक्टा बद्दल ते कन्फर्मेशन आमी आमचे व्ह्यूज घेयनासतना, ओपोजिशन पंचा व्ह्यूज घेयनासतना तुमी मिटींग स्टार्ट केली आनी आमी जेन्ना प्रेजेंट आसा, हांवें सायन मारला इक्वल 10:29 मिटींग टायम आसा 10:30। सो आमकां रजिस्टर तो पयलो दिता सायन मारपाक आनी मागीर आफ्टर अटेंडन्स तो 10:30 मिटींग स्टार्ट करता। पूण आमी पळयता की मिटींग तेणें आमी हिंगा आसतनाच आमी आपल्यान कन्फर्म केली म्हणपा लागलो करची मिटींग आनी आमकां कन्फर्मूय करूं दिवना। हांव आनी निधी आसले आनी ना म्हण तो एजेंडा वाचून सोमतो 5वे पेजीर पावलो बिल्सांचेर। आमी ताका सांगलें आमकां बिल्साचेरूय कन्फर्मेशन आनी ऑब्जेक्शन घालपा आहा, आयकना जालो कसोच।